नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. ईएसए अधिसुचोवणेंतल्यान 21 गांव वगळायतले म्हूण केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवाचे मुख्यमंत्र्याक आश्वासन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवारा दिल्ली दौऱ्यार आशिल्लो. ताणें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाक मेळून 16व्या वित्त आयोगा मुखार दवरिल्ल्या गोंयच्यो मागण्यां आनी गोंयच्या उदरगती प्रस्ताव मांडले. केंद्रीय अर्थसंकल्प लागीं पावला ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोंयचे उदरगत आनी हेर संवेदनशील मुद्दे घेवन दिल्लीत. मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची भेट घेतली. 16व्या वित्त आयोगा मुखार गोंयान मांडिल्ल्यो मागण्यो आनी गोंयच्या उदरगत प्रकल्पांकडेन संबंदीत मागण्यांचेर ताणें अर्थमंत्र्याकडेन चर्चा केल्या. कांय दिसां पयलीं 16व्या वित्त आयोगाची गोंयांत बसका जाल्ली. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याची भेट घेतली. इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान कांय गांव वगळावपा विशीं ताची केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादवा कडेन चर्चा जाली. CZMP 2019 प्लानाचोय खंय पाठपुरावो केला. घरमंत्री अमित शाहाक मेळून मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा केली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. अस्मितायेचेर वाद. सर्गेस्त मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराक गोंयच्या अस्मिताये विशीं एलर्जी नाशिल्ली. विजयाक इगो आशिल्ल्यान तो तसो उलयता. मुख्यमंत्र्याची जाप. सरकारी शाळा बंद पडपाक विजयूय जबाबदार. 2017त विजयान बीजेपीक तेंको दिल्लो. वेंझी उलयलो. सुदीन म्हणटा भाऊ बरोबर एकाय मुख्यमंत्र्याची तुळा शक्य ना. विजय म्हणटा आपूण भाऊक मानता. गोंयच्या अस्मिताये विशीं आदलो मुख्यमंत्री स्वर्गेस्त भाऊ बांदोडकराक केन्नाच एलर्जी नाशिल्ली. विजयाचो इगो ताच्या उलोवपांत दिश्टी पडटा. हो गोंयचो आनी आदलो मुख्यमंत्री भाऊचो अपमान. मुख्यमंत्र्याची विजयाक जाप. विजय म्हणटा आपूण भाऊक मानता. आज मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट काढला की विजयाचो तो इगो म्हणून आनी हांव भाऊसाहेब बांदोडकराचे द्वेश करता म्हणून, हे म्हजे इगोचो इशू ना. हो इशू आहा मुख्यमंत्र्याचो इगोचो. भाऊसाहेब बांदोडकराचो हांव खूब आदर करता आनी ओपोजिशनान जे कोण आहा तांणी आनी एक तकलेन दवरचें, एक मर्यादा आसता. रुलींग पार्टीक प्रेज करतना तांकां कितले मेरेन आमच्यान प्रेज करूं येता आनी कितले मेरेन आमी जर प्रेज केले जाल्यार आमी कितले रेलवंट राजकारणान उरता हेंय तकलेन दवरूंक जाय. आमी जर ओपोजिशनान आसून मुखेलमंत्र्याचे जय जयकार करपाक लागले जाल्यार ओपोजिशनान कित्याक आसा. वेंझी म्हणटा 2017त विजयान बीजेपीक तेंको दिल्लो. शाळा बंद पडपाक विजय तितलोच जबाबदार. तूं जरी तरी हांकां 2017 चान्स दिवं ना बीजेपीक जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका खंय विचारपा जाय. तुंय हाडले तांकां गोंयांत आनी तुंय हाडून तेम डिझास्टर केला. दिस इज वॉट गोवन्स नो. सुदीन ढवळीकर म्हणटा भाऊ कडेन एकाय मुख्यमंत्र्याची तुळा करप शक्य ना. ताका खुबशीं कारणां आसात. Cannot compare any chief minister of Goa as on today. जितले chief minister जाले ते भाऊसाहेब बांदोडकर. ताका कारणां वेगवेगळी आसा. ती कारणां घेवन म्हाका बसपाचें ना. यू कॅनॉट कंपेर एनीबडी विथ द भाऊसाहेब बांदोडकर. प्रत्येक चीफ मिनिस्टर आपले तरेन बरें काम करपाचो प्रयत्न केला. अमित पालेकर म्हणटा राजकारणा खातीर स्वर्गेस्त भाऊ बांदोडकराचो उपेग चल्ला. आज गोंयान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान जे राजकारण चल्लां, जे राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न चल्ला, भारतीय जनता पार्टी आनी बाकी पक्षां मदल्यान जे कॉम्पिटिशन चालू आसा ही राजकीय पोळी भाजपाची, ते म्हाका दिसता बंद करपाक जाय. आरजी म्हणटा आप आनी गोवा फॉरवर्ड लोकसभेक वांगडा प्रचार करताले. आतां एकामेकाचेर आरोप करपाक लागल्यात. एज अ बी टीम म्हणून हे परत परत सांगताले न्ही. आयज तुमी पळयता आसतलो जो आप पक्षाचो आमदार वेंझी वेगस आसा, हेणेन कशें मिन्स प्रेज करपाचो, जो मुखेलमंत्र्याक प्रेज करपाचो जो हें केल्लो आसा, हितून कळटा कोण बी टीम आनी कोण इनवॉल्व आसा ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव रवींद्र भवन ते MPAक जोडपी फ्लायओव्हराचे मंगळारा केंद्रीय मंत्री गडकरीन उक्तावण केलें खरें, मात दुसरो दीस उजवाडटाच रस्तो बंद. फ्लायओव्हरा वयल्यान यो वच करपी लेन खंय MPAचे प्रॉपर्टीत म्हूण रस्त्यार MPAन गेटी घाल्यात. MPA म्हणटा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. थळावे म्हणटा MPAची दादागिरी चल्ल्या. लोकांनी आपण आमी हांगा येयले. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां. सगळे जाण येयल्ले, मंत्री मिनिस्टर CM सगळे येयल्ले आसा आनी गडकरींनी सांगलां हांगासून अप्पर डॅम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालें आसतना हे भानगडी जाल्यो. गेटी जावले. एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो. आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, भायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी
काडून उडोवपाच्यो, लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता, तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमल इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा, तुमी उदीक मारा, सगळे बऱ्या भशेन जाले. आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जाळगी दाखयता. सांगपाक जाय आसलेलें पयलीं आमकां लोकांक पब्लिकाक सांगूंक वचपाचें की बाबा आमी हांगा गेट घालतले म्हणून. हे चॅरमॅनाक आमी वॉर्न करता, तूं खंयसरलो आमकां खबर ना, पूण आमी लोकल हांगा जे आसा ते खपोवन घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना. तो चॅरमॅन हांगालो आसूं आनी खंयचो आसूं न्ही, आमी हे आमकां ओपनूच दवरपाक जाय. नेक्स्ट स्टेप तुमचो कसो आसतलो? आमकां आमच्या आमदारान एमएलएन आमी सांगलें, एमएलएन आमकां सांगलें कांय टेन्शन घेवं नाका, 2 दिसान आमकां मिटींग आहा म्हणून. 2 दिसांची मिटींग घेतली, बाय फ्रायडे आमी रावतले. आनी फ्रायडे पासून आमचो आमदार 100% आमकां विश्वास आसा, तेजी काम करपाची पद्दत एकदम बरी आसा ताची सगळ्याची. तो 100% ह्या लोकल्सांक लागून हे ओपन करतलो, नाजाल्यार तो झगडटलो. आनी समज ना जाल्यार आमी लोकल्स रस्ते येतले, आमी बंद करतले. सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा, योग्य तो तोडगो काडटले म्हूण खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. आनी एक हांगासलें एक हें आसा की हांगा म्हाका दिसता दोनूय सायडीक जें देंवपाक वेवस्था आसा तेचेर एमपीटीन कितें तरी गेट घालप अशें. म्हण आतां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो आनी त्यामुळे त्या संदर्भानूय आमी केंद्रीय मंत्री सोनोवालजी जे आसा तांचे कडेन उलोवन कारण स्थानिकांक जे जावं जाय त्या संदर्भांतले मुख्यमंत्री त्या संदर्भात आमदार स्थानीक तांकांय दिसता की ते लोकांक त्रास जावं नये त्या संदर्भात तो निर्णय जो आसा तो ताचे कडेन घेतला. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सहकार निबंधकान अपात्र थारायल्ल्या गोवा डेअरीच्या आदल्या 11 संचालकांक गोवा राज्य सहकारी बँकेचे वेंचणुकेत मतदानाक खंय मेकळीक. संभाव्य मतदारांचे वळेरेंत तांची नांवां. ह्या 11 संचालकांनी अपात्रतेक आव्हान दिल्लें, मात तांकां हायकोर्टान थाकाय दिली ना. अपात्रतेक कारण गोवा डेअरींतले गैरव्यवहार. हेच संचालक खंय संलग्नीत संस्थानाचेर चेअरमॅन आसात. गोवा डेअरीची काणीच वेगळी. एका तेंपार प्रॉफिटांत आशिल्ली डेअरी फाटलीं कांय वर्सां घोटाळे, गैरव्यवहार आनी बेजबाबदार निर्णयांनी हाल्ली लॉसात पावली. त्या काळात डेअरीच्या कांडांची तपासणी जाल्ली. वट्ट 11 संचालकांक कलम 59 आनी 82 खाला अपात्र थारायल्ले. हे 11 संचालक अशे: शिवानंद पेडणेकार, उल्हास सिनारी, गुरुदास परब, बाबू कोमरपंत, राजेंद्र सावळ, अजय देसाय, माधव सहकारी, राजेश फळदेसाय, विठोबा देसाय, विजयकांत गांवकार आनी धनंजय देसाय हांकां अपात्र थारायल्ले. डेअरींतल्या गैरव्यवहारा उपरांत हे 11 जाण अपात्र थारिल्ले. तांणी हायकोर्टात त्या निर्णयाक आव्हानूय दिल्ले, मात हायकोर्टान तांकां धपको दिलो. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण गोवा कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वेंचणुकेचे संभाव्य मतदारांचे लिस्ट आयला. तातूंत 122 डेअरी सोसायटींच्या वांगड्यांची नांवां आसात. अपात्र 11 जाणांची नांवां ह्या वळेरेंत आसात. ते कांय सोसायटींचे चेअरमॅन आनी हेर पदांचेर आसात. तांकां मतदानाचोय हक्क. सहकार चळवळीची दिशा खंयच्या वटेन चल्ल्या ते पळयात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. धारगळच्या आयुष हॉस्पिटल सुरू जायत सावन नोव्हेंबर 2022 ते आतां मेरेन 3 लाख मायज दुयेंतींनी उपचार घेतल्यात. म्हयन्याक 20,000 दुयेंती, 43,000 मायज दुयेंतींनी पंचकर्म उपचार घेतल्यात. फाटल्या म्हयन्यांत थंय ऑन्कोलॉजी OPD सुरू केल्या. लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद. चडशे खंय महाराष्ट्रांतले, गोंयकार उणे. नोव्हेंबर 2022 धारगळे अखिल भारतीय आयुर्वेदीक संस्थान म्हळ्यार आयुष हॉस्पिटलाची सुरवात जाली. सुरवेक जाय तसो रिस्पॉन्स दिसलो ना, मात आतां OPD फूल आसात. डाटा मेळटा ते प्रमाण धारगळच्या आयुष हॉस्पिटलांत आतां मेरेन 3 लाख मायज दुयेंती, म्हयन्याक 20,000 दुयेंती उपचार घेवंक आयुष हॉस्पिटलांत येतात. आतां मेरेन 43,000 मायज दुयेंतींनी खंय पंचकर्मा ट्रिटमेंट घेतल्या. आतां मेरेन 63,000 मायज दुयेंतींनी रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटाचो लाव घेतला. आतां मेरेन 2,035 लोकांक ॲडमीट करून उपचार दिल्यात म्हूण डाटा सांगता. हॉस्पिटल जनजागृताय कार्यावळी करता. आतां मेरेन 57 हेल्थ कॅम्पांचें आयोजन केलां. वट्ट 10,823 लोकांक प्रशिक्षण दिलां. मजगतीं फाटल्या म्हयन्यांत खंय ऑन्कोलॉजी OPD सुरू केल्या. लोकांचो बरो प्रतिसाद. हा जो इंटिग्रेटेड ऑन्कोलॉजीचा जो OPD चालू केली याच्या मागे 2 हेतू आहेत. एक तर प्रिव्हेन्शन आणि क्युरेटिव्ह. प्रिव्हेन्शन म्हणजे बऱ्याचशाच फॅमिली हिस्ट्री असते का फॅमिलीमध्ये याला कॅन्सर होतात, त्यालाही होता, एका एजनंतर कॅन्सर डेव्हलप होणे
शक्यता, एजनुसार सुद्धा कॅन्सरच्या काही स्टेजेस असतात. प्रोस्टेटमध्ये वयाच्या 50 नंतर कॅन्सर डेव्हलप होऊ शकतात. तर याचं एक स्क्रीनिंग पॉलिसी म्हणून आपण तिथं हे करतो का कॅन्सर डेव्हलप होण्याची ज्याला जास्त शक्यता आहे अशा पेशंटचं थोडंसं अवेअरनेस करणे. आणि दुसरं जे ॲक्च्युली डिटेक्टेड केसेस आहे ती केस कोणत्या स्टेजमध्ये आहे, त्यांनी सर्जरी केलेली आहे का, किमोथेरपी केलेली आहे का, किमो रेडिएशन घेतलेल्या पेशंटमध्ये किमो आणि रेडिएशनचे दुष्परिणाम खूप प्रमाणात दिसून येतात. सपोज प्रोस्टेटसाठी जर तुम्ही रेडिएशन थेरपी घेतलेली असेल तर पेशंटला प्रोस्टॅटिसचा खूप जास्त प्रमाणात त्रास होतो. मग अशा पेशंटला जे काही साईड इफेक्ट होत आहे त्याच्यावर आपल्याला पॅलेटिव्ह ट्रीटमेंट काही देऊन त्याचं क्वालिटी ऑफ लाईफ सुधारता येते. याच्यासाठी तो इनिशिएटिव्ह आहे कॅन्सर ओपीडीचा. त्याच्यामध्ये बऱ्याचशाच पैकी त्याच्या ट्युमर्समध्ये सुद्धा ग्रोथ कमी होते, त्याची ग्रोथ इनिबिट करता येते. अशा प्रकारचं एक बरेचसंच त्याच्यामध्ये काम होतं आहे. दिल्ली इन्स्टिट्यूटमध्ये पण ही ओपीडी बऱ्याच दिवसापासून चालू आहे. ही जस्ट आता आम्ही लास्ट मंथमध्ये ओपन केली आणि याच्यामध्ये फ्युचर एक्सपान्शनमध्ये खूप मोठा प्लॅन त्याच्यामध्ये आहे. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकार. केबल ऑपरेटरांक हायकोर्टात थाकायना. लायटीच्या खांब्यार घाल्ले केबल कापचे न्ही म्हूण केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी थाकायक केल्ली विनवणी हायकोर्टान भायर मारली. नव्या कायद्या प्रमाण तांकां नोंदणी सक्त. नोंदणी करी मेरेन केबल कापचे न्ही म्हूण ऑर्द दिवंक मागताले. खातें केबल कापूंक मेकळे. See, this was a civil application filed by them for some relief that they should be granted protection insofar as removal of the cables are concerned. The High Court has not entertained their application. High Court has granted them liberty to apply to the government for permission. What has happened is the new rules have come into force from 1st of January, under which they should obtain permission from the competent authority. They have neither applied nor they have got that permission. So that is the situation. So the High Court did not entertain their application, and they have been granted liberty to apply to the government for permission to have those cables. It means, sir, electricity department can continue cutting the wires, the cables? Yes, that can happen. That can continue. And when is the next date of hearing, sir? The matter is kept after 2 weeks. गोंयांत वर्साक 500 ते 600 जिवाणी चाविल्ल्याच्यो केशी येतात. रानां वाठार आनी शेतां भाटांनी वावुरतल्यांक जिवाणी चाबपाच्यो केशी चड. भलायकी अधिकारी दोतोर उत्कर्श बेतोडकार सांगता. खंयचे जिवाणे चावला ते कशें वळखप ताचे विशीं दोतोरांक खासा मार्गदर्शक कार्यशाळा पणजे जाली. ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स गोंयांत तांच्या खातीर आनी हो जो टॉक आसा तो स्नेक बाईट आनी स्नेक बाईट मॅनेजमेंट जें आसा पळय न्ही आमच्या गोंयांत ताच्या खातीर आसा. आतां स्नेक बाईट जर तुमी पळयलें जाल्यार गोंयांत सुद्दां स्नेक बाईटचे केसीस खुबशे येतात. गोवा जर पळयलें जाल्यार कितले कडेन आमचे हें आसा फॉरेस्ट आसा, एग्रीकल्चर चालू आसा आमचे कडेन. सो त्या खातीर स्नेक बाईट केसीस आमकांय बीन PSCनी येताच. सो आमचे कडेन जे रिपोर्ट जाता पळय न्ही ऑलमोस्ट एक 500-600 केसीस जरी वर्साक स्नेक बाईट केसीस आमचे कडेन येता रिपोर्ट. सो नाव लास्ट इयरच्यान इवन नॅशनल लेवलाचेर एक प्रोग्राम स्टार्ट जाला. नाव प्रोग्राम इज अबाउट स्नेक बाईट एंड स्नेक बाईट मॅनेजमेंट. सो हाज्या फुडें आतां कशें जातलें की बरो सर्वेलन्स जातलो. म्हणजे हेच्या पयलीं आमी डेटा घेताले पूण आतां मोर एक्टिवली हो डेटा घेतले. ताचे वयल्यान आमकां कळटलें की बाबा ओवर अ टायम की आमकां कितले एक्चुअली केसीस येता, कितले रेफरल जाता, आमच्या GMCन कितले जाण पावता, हे सगळो डेटा आमचे कडेन पावतलो. ताचे वयल्यान फुडले कितें जे आमकां मेजर्स घेवपाक जाय न्ही, इम्प्रूव करपाक जाय जे मॅनेजमेंट पळय न्ही ताजेर सगळी आमकां करपाक मेळटली. आयडेंटिफाय करपाचें की पॉयझन्स आसता, नॉन पॉयझन्स आसता. नॉन पॉयझन आसता हितून चड ट्रिटमेंटाची गरज पडना. बेजीक ट्रिटमेंट आनी फर्स्ट एडानूच पेशंट बरो जाता. सो मागीर आयडेंटिफाय करपाचे स्नेक्साक खंयचे पॉयझनस स्नेक्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टरांच्या परफॉर्मन्स गॅरंटीक लागून ZP वांगड्यांची कामां शिरकून उरतात. प्रक्रिया सुटसुटीत करची. दक्षिण गोंय ZPचे बसकेत थाराव. कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून बसींची वेवस्था ना. लोक वरांची वरां बसी खातीर तिश्ठत उरतात. ZP अध्यक्ष संजना वेळीप बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयली. टेंडर एक फावटी आवट जालो न्ही म्हणटकीर PG म्हणल्यार परफॉर्मन्स गॅरंटी तेणी तितली पर्सेंटेजी प्रमाणे भरपा आसता ती एक एकदां कितें जाता ती तो प्रोसेस जो आसा PG भरपाक तांकां लेटर काडपाचें आसता. तो प्रोसेस जो आसा 2 फावटी फायल आमची घुंवता. म्हणटकीर ती फायल घुंवची न्ही आनी शॉर्ट प्रोसेस जावन सामकी 2 दिसां भितर तांकां लेटर काडचें म्हणून तें हेजें डिस्कशन जालें आनी तेजें सोल्युशन आमचें हें जालां. आयज आमचे दामू भाई गोंय राज्याचे आमचे अध्यक्ष जाल्ले आसा. खरेंच आमकां आयज खूब बरें दिसता की जे आमचे भारतीय जनता पार्टी सकलच्यान
बारीकच्या बारीक मनशा कडच्यान जे काम करून येता आयज कार्यकर्तो आनी खरेंच त्या कार्यकर्त्याची नोंद घेतली वयता आनी हे फक्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीकूच जाता कित्याक जे केपें जो भाग आसा आमकां काणकोणच्यान म्हूण सांग्यारच्यान म्हूण कुडच्यान हो जो आमकां भाग आसा सगळे लोकां आमकां केप्यां एक बरें सेंटर आसा आनी सगळे लोकांक आमकां थंय ते येवपाक लागीं आसा ताका लागून लोकां खातीर सगळ्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ते आमकां केप्यां जावचें अशें म्हणून तेणी मांडलें आसा निरंकल जो गांव आसा त्या गांवांत ती बस जाय भुरग्यांक ताका लागून ही बस खूब गरजेची आसा ताका लागून आमी तेजेर रिमांयडर धाडटलीं आनी ताका लेटर करतलीं जो आमचो झेड पी चेसक टुर्नामेंट करपाचो आमी ठरयला हो प्रोग्राम करपाक ठरयला तेजेर आमी सगळी कमिटी काडली आसा कमिटी आनी मेंबर्सांक सगळ्यांक घेवन आमी तेजेर उलयतलीं. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.